नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश्वर बामणकर. गोमंतकाच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कुडतरेच्यान केन्नाय येवपाक शकता वेचून बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमावाचो दावो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पळयली मन की बात कार्यावळ. वेगवेगळ्या विशयांचेर उलोवप केल्ल्यान प्रधानमंत्र्यांचे आटयले उपकार. वेर्णा महामार्गाचेर कार आनी टेम्पो मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. उत्तरोडाच्या तरणाट्याक आगताक आयलें मरण. बेकायदेशीर दलालांची खोलायेन जावपाक जाय चवकशी, सांगता पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे. मुख्यमंत्री सरळ पगार येवजण घेयात फाटी. गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दिलीप प्रभुदेसायाची मागणी. आणि चिचोण्या शेताक अचकीत लागलो उजो लागपाचे कारण अस्पश्ट. आणि आता खबरो विस्तारांत. कुडतरी हो म्हजो मतदारसंघ. फ्रांसीस सार्दिनाक ह्या मतदारसंघांतल्यान 2 फावटी आपण हरयला. तेन्ना ह्या मतदारसंघांतल्यान आपूण केन्नाय वेचून येवपाक शकता. बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमाव दावो करता. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड कुडतरेच्या लोकांक फटयता असो आरोपूय ताणें ह्या वेळार केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या मन की बात कार्यावळीचो 100वो भाग पळयल्या उपरांत तो उलयतालो. चर्चिल आतां हिंग येता. चर्चिलाचे कितें तुमकां हांव तुमकां आतां सांगता क्लियर. आमचे पार्टीचे धरण आसा तो फॉलो करतले. बट हांवें पयल्यान म्हटलां पार्टीन तर सांगलें आमकां चर्चिलाक इंट्रस्ट आसा आनी पार्टीन सांगलें तुमी रेडी आसा. आमी फुल्ली रेडी आसतले चर्चिलाक सपोर्ट करपाक. कळ्ळें तुका न्ही. आमी फुल्ली पार्टीचे फायनल डिसिजन पार्टी जे थारायता तेजेर आमी आसतले. दुसरें आतां तुमी म्हटलां आमी पयर रस्त्यार येयल्ले. रस्त्यार तुमी रेजिनाल्ड मुटणी सगळे आख्खे कुडतोरी चाकात चाक म्हणून पयर एक प्रेस घेवन तुमी पयलें आसतलें कितें चाकात चाक आसतें. रस्ते ना 20 वर्सां. आमी सांगना लोक सांगता. आनी 4-5 दीस राव आनी 5 प्रेस आसा टोटल कॉन्स्टिट्युएन्सीची. तुमी परिस्थिती पळया कितें ती. रस्ते ना लोकांक, उदक ना, लायट ना, असली परिस्थिती कुडतोरी घरां ना. आमकां दुसऱ्या आमदारा कडेन भीक मागची पडटा घर बांदपाक. हालीं आमी स्पिकरा हाडून एक घर बांदपाची सवलत केल्ली आसा. रमेश तावडकार येवन इन्स्पेक्शन बीन करून गेल्लो आसा. घर ना, इतली गरीब फामील. घरांत एक रूम ना. 2x2 रुमांत रावता. स्पीकर पर्सनली पळोवन सारको आमचे ट्रायबल पर्सनली पळोवन ते सारखे तेका दुख येयली दोळ्यांतल्यान. रिसंटली तो पळोवन गेला. तो फ्री दिता हें दिता ते कोण फ्री दिना आपल्याला बोळसांतले. हांव सांगता तुमकां म्हाका दाखोवचें कोण फ्री दिता तो. काल सांगणे तो आतां मशीन घाता हें घाता मशीन फ्री घातो लोकांक. सबसिडी घेता गव्हर्मेंटा कडेन फ्री कोण घातली लोकांक मशिनां. गव्हर्मेंटाक सबसिडी घेता जाल्यार म्हाका दाखय म्हाका 4 आनी दाखय. आनी कितें कोणा तो पिशां काडा. लोकांक पिशां काडटा आमकां पिशां काडपाक जाता म्हाका. चर्चिल आलेमाक चर्चिल आलेमा दोतोर NSA सांगिल्लें दोतोर तुवें तेजेर केस गायल्ली कुमदार हें केलें म्हणून उडास जालां म्हणून तुका. आनी ती केस मागीर आमगेलो प्रेसिडेंट आतां आसलो तो MP आसलो जाल्यार साजनाची पावलेली ही केस. आनी तो तेन्ना मागीर दोतोर NSA म्हणलें आरे आसले ते गेले तेका दवरया म्हणून तो तेजेर बसलो तेन्ना. तो आतां सांगलें मरे एक आवय बापूय भुरग्याक तयार करता चेडूं जावं चेडो. आनी आवय बापायक एक कितें आसता व्हडली जाली म्हणून आमकां कितें फळ घातलो. ते फळ खावपाक टायमाचेर थोडे जाणां आलबेट उडयले म्हणून आवय बापायक ते टायपा मनीस तो. तो आयज जर तेज्या तिकेट दिली म्हाका 17 बराबर. हांव ताका तिकेट नाला दोतोर LSAन तेजी बोलाय तिकेटी. आनी म्हगे पार्टी तिकेट हांव तरी भोंवना
कोणा जालें आतां कोण साबता पण मशीन गायली हें गायलें तें गायलें आतां तुका मशीन गायला म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मन की बात कार्यावळीचो 100रावो भाग बरे तरेन जालो. वोकल फॉर लोकल आणि लोकल फॉर ग्लोबल ही संकल्पना तांणी मांडली. तशेंच बेटी पढाओ बेटी बचाव आणि शिक्षणाचेरूय ताणें उलोवप केले. ह्या उलोवप केल्ल्यान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तांचे उपकार आटयले. देशभर पडलो. देशभर सगळीकडे स्वच्छता अभियानाचे उलाव सुरू जाले, करपाक सुरू जाले. लोक विलिंगली वयता थंयसर पयर काडून व्हरोन त्या डस्टबिनान घालपाक लागले. देश स्वच्छ जावपाक लागलो. हे बदल आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां दिसपाक लागलेले आसा. म्हणून आमकां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी फाटलीं 9 वर्सां पुराय जाता आसतना देशाक एक उंच पातळीचेर ते व्हरपाक लागलेले आसा. आमी ताका म्हणटा की नवभारत निर्माण करता आसतना हो देश विश्वगुरू जावपाच्या मार्गार आसा. आमचे सगळ्यांचे तुम्ही सगळेजण सिनियर सिटीजन आसात, तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक जाय, माननीय म्हाका स्वता जाय आणि तुमचो आशिर्वाद आसतलो हाजी हांव अपेक्षा करता. मन की बात कार्यक्रम हो खूब बरो कार्यक्रम जालो. 100रावो कार्यक्रम. गोंयांत खूब मोठो उत्साह आशिल्लो आणि खूब उत्साहान हो कार्यक्रम सगळ्या लोकांनी पळयलो. माननीय प्रधानमंत्रींचे हांव खूब खूब अभिनंदनूय करता आणि धन्यवादूय म्हणटा. 100 कार्यक्रमाच्या थ्रू विविध विशयांचेर लोकां कडेन कनेक्ट रावले, उलयले. कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत आणि मणिपूर पासून हेवटेन गुजरात पर्यंत वेगवेगळे विषय. इट इज एन लोकल विषय फॉर वोकल फॉर लोकल आणि लोकल फॉर ग्लोबल हो कॉन्सेप्ट घेऊन तेंच्यांनी मांडलो. बेटी बचाव बेटी पढाव सारकेलो एड्युकेशन कोरोना काळात तेंच्यांनी जे काम आणि मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान उलयलें. खरोखरूच हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन. आज एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या विशयाचेर गुजरात दिन आमी आज हांगा मनयता. इट इज एन इंटिग्रेशन. सातत्यान सगळ्या राज्यांनी सगळे दीस मनोवपाचे होच कन्सेप्ट आसा, जेणे करून आमकां सातत्यान एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या संकल्पनेंतल्यान फुडें वचूंक जाय. म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हो दीस हांगा मनयलो. आयतारा सकाळी वेर्णा उतोर्डा मार्गाचेर स्विफ्ट आणि टेम्पो मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात उतोर्डाच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें. वेगान येवपी स्विफ्ट चलोवप्यान दुसरे वटेन येवपी टेम्पोक नेटान धपको दिल्ल्यान हो भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघाताचो पंचनामो वेर्णा पुलिशेन केलो. ह्या विशींचो फुडलो तपास तसो सुरू आसा. पर्यटन वेवसायांतल्या दलालांचेर पुरायपणान बंदी हाडपाक जाय, मंत्री रोहन खंवटे सांगता. पर्यटन खातें आनी गोंय पुलिशेन दलालांचेर केल्ल्या कारवाये उपरांत मंत्री रोहन खंवटे उलयतालो. कालांगूट वाठारांत दलाल ना अशें थळावे पुलीस सांगताले, पूण ह्या कारवाये उपरांत कालांगूटच्या पुलिसांचें हे अपयश दिसून आयिल्ल्याचें मंत्री सांगता. दर्यादेग वाठारांतल्या बेकायदेशीर घडणुकांचेर बंदी येवपाक जाय जाल्यार ह्या दलालांक पयलीं बंद करपाक जाय अशें मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें आसा. First and foremost, heartiest congratulations to Nidhi Walsan and our Director Tourism, who have started working in the right direction, as what I have seen from yesterday. Tout illegal asa, हे ज्या दिसाच्यान tourism minister asa, ते दिसाच्यान उलयत आसा. There were a lot of different thoughts which came in. कलंगूट police stationच्या शिवाय जो modus was तयार केलो, तातूंतल्यान directly the SP managed to have combo efforts from people coming from various police stations and acting. आणि ती स्टाउट समज एक दिसाक धरले जाल्यार जे हांव म्हणटालो की कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर प्रॉब्लेम आसा तो सिद्ध जालो काय ना हो पयलो आसा. दुसरो ज्या तरेन एसपीन आज केला काम आणि हातून निधी वल्सनान केला, आय थिंक आय शुड हार्टली कॉंग्रॅच्युलेट हिम फॉर हॅव्हिंग डन अ वंडरफूल जॉब ऑफ टेकिंग इन द रायट डिरेक्शन. इलिगॅलिटीज बंद जातल्यो जाल्यार इलिगल टाउट्स बंद जावपाची गरज आसा. प्रॉस्टिट्युशन, डान्स बार, बाकी सगळें पयर आमच्याच तुमच्याच रिपोर्टर भावाक आमच्या रिपोर्टर फ्रेंडाक विचारला आमची लडकी चाहिए क्या. सो देर आर मेनी चॅलेंजीस वीच नीड टू बी पुट टुगेदर, बट थिंग्स हॅव स्टार्टेड इन द रायट डिरेक्शन. जी मिटींग आमी
कंबायन डायरेक्टर आणि SP कडे घेतिल्ली आणि मुख्यमंत्र्याच्या आदेशा प्रमाणे ज्या तरेन पुलिसेन इमिजिएटली स्टार्ट केला. I take this opportunity to thank the Chief Minister for having given the right directions to the immediate things are moved. Touting बंद रावपा जाय ते पयलींच्यान जावं मागता ताजेर खंय नाल्यार खंय म्हाका दिसता की things have started moving and especially when I was talking about Kalangut तुमी सदांच म्हाका विचारताले Kalangut कित्याक काय म्हणून. Kalangut पुलीस स्टेशन म्हणटाले टावट ना आनी थंयच तुमकां पुलिसेन भायले पुलीस घालून ते टावट बदलून दिले. हाजो अर्थ तुमी काडपाची गरज आसा. बट इम्पॉर्टंट इज द PR ऑफ दॅट पुलीस स्टेशन जेन्ना काम बरें केलां ताणें तेन्ना हांवें सांगलें बरें केलें म्हणून. गोंय सरकारान चालीक लायिल्ली सरळ पगार येवजण फाटीं घेवची अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसायान केला. 63,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांचो पगार सरकार थेट दिवच्या बदला गोंया भायल्या एका खासगी कंपनीक कित्याक दिता. गोंयांत अश्यो IT कंपनी सक्षम ना काय असोय प्रश्न ताणें ह्या वेळार केला. येवजणेंत खुबश्यो चुक्यो आसात, तो तज्ञांचो सल्लो घेवन सुदारपाची गरज आसा अशें ताणें म्हटलां. Actually, the demand should be that this scheme should be immediately withdrawn, and all stakeholders, including government employees, other political parties, should all be brought together to be explained what this is, and only then this should be implemented. I mean, we demand that this scheme should be implemented. We demand that government employees should be able to access their wages when needed before the end of the month. But आमचो एक सल्लो आसा सरकाराक की फाल्यां जेन्ना लोकांक कळटलें, गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजाक कळटलें की तांचो पगार आनी तांचे फॅमिलीचे भवितव्य हे सगळें काडून एक प्रायव्हेट कंपनीच्या हातांत दितात, जी ठरयतली की खंयची गव्हर्मेंट एम्प्लॉई अमूक म्हयन्याक कितलो पगार येतलो. हें जातकीर जेन्ना गव्हर्मेंट एम्प्लॉईचें रिएक्शन कितें जातलें आनी सरकारा बद्दल गव्हर्मेंट एम्प्लॉईचे कितें मत जातलें हें सगळें जावचे पयलींच आमचो सल्लो ह्या सरकाराक की ही स्कीम विड्रॉ करची. कन्सल्टेशन जावचें विथ एवरीबडी. आनी जर कोणाक दिवपाचें आसा जाल्यार गोंयची खूब भुरगे आसा, गोंयची स्टार्टअप्स आसात, गोंयची खूब तरणाटे आसा जे करपाक शकतात, तांचे कडल्यान हें करचें. चिंचोण्या शेताक अचकीत उजो लागून बरेच लुकसाण जालें. उजो लागतकीच थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत लेगीत केलें. उजो पालोवपी दळाची गाडी सुद्दां पावली, पूण रस्तो अशीर आशिल्ल्या कारणान गाडी भितून सरपाक पावली ना. देखून थळाव्या लोकांच्या मजतीन तांच्यांनी फुडाकार घेवन हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. फाटीं उर्जा इश्यू जायत जाल्ले आनी लास्ट एसेंब्लीकूय आमचें डिस्कशन जालां. सगळे MLA उलयले आनी एक मेन प्रपोजलूय घायल्ली आसली सगळे MLAनी कितें गांवांनी रस्ते आहा ते धाकटे आहात आनी हे फायर ब्रिगेड येता त्यो तेज्यो कॅपेसिटी व्हडल्यो आनी ते रस्त्यान भितर सरना. आयज सेम प्रॉब्लम हिंग जाला चिंचणी सांकड्या तळ्या कडेन. हो आतां ऑलमोस्ट 2 वर पयलीं उस पेटलेलो आनी तो स्प्रेड जायत गेला. आतां फायर ब्रिगेड आहात हिंगा पूण तांचे ती भितर येना आतां स्प्रेड जायत. आतां लोकल आतां 5 मेंबर्स आतां सगळे घेवन बाल्ले घेवन हे उजो पालोवपाक ट्राय करता. सो हांव डिमांड करता ही प्रपोजल जी लोकांनी सगळे MLAन घायला आमच्याय आतां कुंकोली आहा थिंगा परत एक फायर ब्रिगेड आहा थिंगा एक धाकटी एक 6,000 कॅपेसिटीची एक धाकटी थिंगा दवरची म्हणून हे असले इश्यू जाता ते सॉल्व जावो. सेम MLA सांगिल्ले ते भाशेनूच आमगे बी तेच आहाय. चोवपाक गेल्यार कितें फॅसिलिटी आहा गव्हर्मेंटा कडेन बट युटिलिटी ना. फायर ब्रिगेडीन रस्ते आहा बट उच पेटता. केसो फायदो. म्हाका गव्हर्मेंट सगळे इज थिंकींग बीग. आख्खें सगळे व्हडल्याची दिता आनी बारीक लोकांक कोण चिंततलो. आनी ते सगळे गांव आमगेले धाकटे रस्ते आहाय 3 मिटरांचे 2.5 मिटरांचे. एक हें तरी आसपा जाय इंटेलिजंट तरी आसपा जाय पण एक धाकटी व्हेकल मूव जाता ते भाशेन एक हें करपा फायर फायटींग हें करपा तेय पालयताय आनी आमी पालयताय बट उदक येवना. सो हेजेर MLA सांगिल्ले ते भाशेन जो प्रपोजल ते घातला असेंब्लीन गव्हर्मेंटा दिला फायर एंड एमर्जन्सी जाता तितून ते बेगीन करचो. दिस इज अ नीड ऑफ द आवर. नाल्यार फायर ब्रिगेड येतली आनी घर लासून वयतली लोकांनी. फॅसिलिटी आहा पूण युटिलिटी ना केसो फायदो. सो म्हाका दिसता चिंतपाचें हें आहा गरजेचें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर म्हयन्याच्या आयतारा लोकांकडेन मन की बात ह्या कार्यावळी वरवीं संवाद साधतात. 2014 सत्तेत आयल्यापासून ताणें हो नेम पाळ्ळा. ह्याच मन की बात कार्यावळीचो आयज 100वो भाग प्रसारीत जालो. रेडिओच्या माध्यमांतल्यान जावपी ह्या संवादाचो 100वो भाग भौशीक रितीन आयकुपाक प्रसारीत केल्लो. देश विदेशा सयत वट्ट 4 सुवातींनी ही कार्यावळ भौशीक आयकुपाक नियोजनाची वेवस्था केल्ली. सगळे आमदार
खासदार आणि हेर वांगडी ह्या कार्यावळीत वांटेकार जाले. मन की बातची कार्यावळ राजभवनात जाली. पद्म पुरस्कार जैतिवंतांक आमंत्रीत केल्ले. भाजपा सत्तेत आयल्या उपरांत ऑक्टोबर 2014 पासून मन की बात 52 भारतीय भाषा आणि 11 विदेशी भाषांनी प्रसारीत जाला. मन की बात ही कार्यावळ लाखांनी भारतीयांची मन की बात आसा अशें प्रधानमंत्र्यान ह्या वेळार उलयतना सांगले. साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी. विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व. मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है. एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है. हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं. हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं. कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए. हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सदियों से हमारे मानस को प्रेरणा देता आया है. चरैवेति चरैवेति चरैवेति. चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो. आज हम इसी चरैवेति चरैवेति की भावना के साथ मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा कर रहे हैं. भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है, जो हर मनके को जोड़े रखता है. हर एपिसोड में देशवासियों के सेवा और सामर्थ्य ने दूसरों को प्रेरणा दी है. इस कार्यक्रम में हर देशवासी दूसरे देशवासी की प्रेरणा बनता है. एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तैयार करता है. मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है. आजादी के अमृत काल में यही पॉजिटिविटी देश को आगे ले जाएगी, नई ऊंचाई पर ले जाएगी. और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है. एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं. आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव आणि भाजपाच्या एसटी मोर्चाचो फुडारी अँथनी बार्बोजान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या मन की बात कार्यावळीचो 100वा भाग पळयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचो हांव व्हडलो फॅन. आपणे तांचे भशेन प्रधानमंत्री केन्ना पळोवंक ना अशें म्हणीत प्रधानमंत्र्याची तुस्त केली. तशेंच मन की बात ह्या कार्यावळींतल्यान तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीं कडल्यान शिकपा सारकें खूब कितें आसा अशेंय चर्चिल म्हणटा. पॉलिटिक्स तरी करतलो जाल्यार गांव वचरपाक ना. पॉलिटिक्सांत तेगेली आजी मन की बाताचेर तेणें एक स्पीच कितें दिल्या, आपल्या गेल्या मनांतलें कितें आसा तें आपल्यागे पाटी न्हू, आपल्या एनिमी आहे तें पचून आपण बगलें जाता. दीस इज द इम्पॉर्टंट थिंग. तेणें आतां मन की बाताचेर तेणें पळय एक लोकांक सजेशन दिलां. आज पळय मरे केद केद मनीस ते बाटले देखून कलेक्ट करून केदी अशें जालें, खूंय पावले, कित कित केल्लें, तरकारी बरकारी सगळे असले वस्तू करून खूंय पावलो लोक पळय मरे तूं. आनी एक्झॅक्टली तेगे सारकें आहा तें. आमी कितें करता, सगळे गव्हर्मेंट जॉब म्हणल्यार ते सगळ्याची बातें ना न्हू. हे भाशेन दोन एकल्यान एक तरी इंडस्ट्री गायली. आतां तो घेता आसतना बिलो म्हणटा पयला पडटा हेकेला न्ही एक एकले म्हणटा आपल्याक पयला पण बिल्लो. आज आपल्याक म्हणटा 500 लोक आहा, 1000 लोक आहा. पण हे भाशेन तें आतां हें तरी सगळ्यांनी चलले जायत. हे मन की बाताचेर प्रोग्राम सगळ्यांनी चलले जायत. ऑटोमॅटिकली गोंयांत आनी इंडियेक खूब हें जातलें. कोरगांव वाठारांत उदका पुरवण सारकी जायना. उदका पुरवण खात्याक फोन केलो जाल्यार प्रश्न सुटाव जावना.
आमदाराक सांगले जाल्यार तोय काना मनार घेयना, जाल्यार प्लंबराक फोन केल्यार तो आपणाक फोन करूं नाका, हो म्हजो पर्सनल मोबायल म्हणून शाणपणां सांगता. उदक ना जाल्यार आमी करपाचें तरी कितें ह्या प्रश्ना वयल्यान आयतारा कोरगांवची ग्रामसभा बरीच गाजली. हो प्रश्न सुटावो केलो ना जाल्यार खर पावलां उखरपाची आमी शिटकावणी लेगीत तांच्यांनी ह्या वेळार कोरगांवकारांनी दिल्या. 4 दीस उदक दिना जाल्यार प्लंबराक फोन केलो, प्लंबर आपणाचो पर्सनल फोन म्हणटा, प्लंबराक जर फोन करी तो पर्सनल फोन म्हणटा तो. साहेबाक फोन केलो तर 4 दिसांनी पर्सनल फोन म्हणल्यार कितें, जो ड्युटेक आसता तेजो पर्सनल फोन आसता तो. आमी फोन करून पब्लिकाक ताका घेवंक काय सांगले कशें केलें क्रॉस पडोंक ना म्हणटा मरे तुमी. 2 वरां कशें येता ती आमी एका प्लंबराक आमी धाडप उदकाचो प्रश्न न्हू सगळ्या उदकाचो प्रश्न सगळ्या म्हणजे कितें आमचे आयज पयले हे 2 म्हयने खूब प्रॉब्लेम आसा पूण आमी कितें आयकतले उदक ना जाल्यार आमी गाडी कोणाक सांगता ना चड कितें आमचें चालू आसता एक महिने खातीरच हें आयतारा जाल्ले मय वायगिणी पंचायतीच्या ग्रामसभेत देवूस भटवाडी वाठारांतल्या एका खाजगी मालमत्तेंतल्या रस्त्याचो विशय तापलो. अशोक लाड ह्या नागरिकान हो विशय उपस्थित केलो. पंचायतीन ह्या प्रश्नाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी नागरिकान केली. पंचायत मंडळाच्या बसकेत चर्चा करून फुडलो निर्णय घेतले अशें उतर सरपंच सुवर्णा चोडणकरान दिलें. हांगा 157/4 आणि 157/5 दोन प्रॉपर्टी आसा थंयसर. दोगांनी 2 प्रॉपर्टी आसा. तर 157/5 फोरान तुम्ही तांकां रोड दिला 6 मिटर पंचायतीन रोड दिला. तुमचे कडेन सगळें आहा तुमचें 6 मिटर तुमी तांकां रोड दिला पंचायतीन कोणाक ते ऑपोजिशन पार्टी ती आतां झगडटा आमच्या वांगडा. 6 मिटर रोड तुम्ही दिला आसता तो तांकां येवन दाखोवचो खंयसर रोड तो ते आमच्या रोडाक झुजता. तुम्ही पंचायत बॉडी येवचे थंय आनी तो रोड दाखोवचो तांकां बाबा हो तुमचो रोड हो 6 मिटर आमी तुमकां पंचायतीन दिला तो त्या रोडान तुम्ही वयचे म्हणून ते आमच्या रोडान नाका. आणि तुमचे ते सगळे फूल डिटेल पण कितें आसा न्ही ते काडून पळयतात असो कितें आसा तो आनी मागीर तुमकां इन्फॉर्म करतात. आयतारा जाल्ल्या सावर्डे पंचायतीच्या ग्रामसभेत कोला कंपनी वयल्यान विशय बरोच तापलो. कंपनीच्या व्हडल्या गाडयांचेर बंदी घालून थळाव्या लोकांच्यो गाडयो कंपनीक लावच्यो अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत केली. तशेंच ग्रामसभेत हेर साबार विशया वयल्यान बरीच चर्चा जाली. रस्तो अरुंद आशिल्ल्यान कंपनीच्या गाडयांची येरादारी करतना अपघात जावपाक शकता. देखून थळाव्या लोकांनी मांडिल्ल्या थारावा प्रमाण कंपनीच्या गाडयांची येरादारी बंद करतले अशें सावर्डेची सरपंच चिन्मयी नायक हिणें स्पश्ट केलें. आयज आमची सावर्डी पंचायतीच्या ग्रामसभा जाली. तितून आमच्या ग्रामस्थान थोडे क्वेश्चन घातले. 190 पिपलान सायन करून म्हाका क्वेश्चन दिल्लो की 10 टायराची आमचे सडच्यान गाडी सोडपा ना म्हणून. आनी ते तेंचे एक वडच्यान बरोबर आसा कित्याक रोड नॅरो आसल्या कारणान एक वेळा एक्सिडेंट जावपाक शकता म्हणून तेंची ती कंप्लेन आशिल्ली. सो हांवें तांकां सांगलां की अंडर सगळ्यांचे रिजोल्युशन घेतलां की हांव ती बंद करतली म्हणून. नेक्स्ट स्टेप जे ते आसा मार्केटा विशयी तो आसा तो हो आमकां खरें फेसींग करपाचो प्रॉब्लेम जातात ताका. कारण मार्केट जो विशय आसा तो PWD आसा
आनी थंय बसता ते आमचे हांगाचे लोकल्स आसा. लोकल्सांक लागून आमी एक वेळार तांकां एक खंय तरी जॉबाची ऑपॉर्च्युनिटी जावं न्ही अशें म्हणून आमी तांकां प्रोवायड करताले. पूण जे मार्केटाचे जो विशय आसा त्या विशयाचेर आमी आनीकूय क्लोज तेजेर चर्चा करतली. कित्याक आमकां प्लेसीची कांय कमतरता आसा, त्या प्लेसी विशयी आमी स्टेप घेतली. जो कॉम्प्लेक्सा जो विशय आसा तो आमी MLA कडेन मांडलेलो आसा. तसोच आमचो माननीय मंत्री आसा गावडे सर, तेज्या कडेन आमचो प्रपोजल पावल्लो आसा. सो आमी बेगीचे बेगीन तेजे स्टेप्स घेतली. हय बरोबर, म्हणून आमी बेगीचे बेगीन स्टेप्स घेतली. आनी आमचो भाऊ आसा MLA, तसोच गावडे सर आसा, तो एक आपूण बेगीचे बेगीन करता अशें म्हणून सांगलें ताणें. ह्यो आशिल्ल्यो गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक आतां रोखडेच पळयता आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. पळयत रावात गोमंतक TV.